बारीकशी गेम. ओके. हेचेर थोडे चिटयो काडलेले आसा. टॉपिक्स एक्झॅक्टली म्हाका खबर ना. टॉपिक मे बी आउट ऑफ बॉक्स आसपाक शकता. तुमकां हेचेर एका टॉपिकाचेर तुमकां जे दिसता पळय एक 5 मिनटां उलोवपाक जाय. 5 मिनटां? हय. अरे बाबा. येस. 24 कितें? 2024 तुमकां कशें दिसता कशें आसतलें इयर? ह्या इयरान कितें करपाक जाय, कशें कितें जावपाक जाय गजाली? तुमचे पॉयंट ऑफ व्यू 2024 तुमकां कशें कितें आसा? इट डिपेंड्स. टायम येता तेन्ना कळटलें. बट कोणेच फाल्यांचो विचार करपाक शकना कोणूच. आय डोंट नो हांव फाल्यां असो केन्ना तूं जाणा आतांचें लायफ खूब फास्ट जाला, पयलींचे भशेन ना. बट ज्या पद्दतीन तूं म्हणटा पळय त्या पद्दतीन शिक्षण धोरणान तरी ज्या भुरग्यांच्या खुबसो बदल जाल्लो आसा. जशें की NEP येयल्या, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, तितून खुबसो फरक जाल्लो आसा. म्हणजे पयलीं जर तर पळयशीत आमकां पयलीं सर म्हाजे एक्सपिरियन्स सांगता. हेडमास्टर आमचो रघुवीर वेर्णेकर सर, हांव ताका अजून पर्यंत रिस्पेक्ट दिता. इज व्हेरी नायस पर्सन. आनी जेन्ना आमी हेडमास्टर कॅबिना कडेन वयताले तेन्ना आमी अशें पळयताले आसा काय ना तो. पण आतां त्या भुरग्यांचें ना. आतां भुरगे ते हेडमास्टर वेळ आसल्यार कांयच फरक पडना. सो म्हाका अशें दिसता की मनशाच्या स्वभावान खूब इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय. कॅरेक्टरान डिसिप्लीन जो म्हणटा पळय आमी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव भुरग्यांक तेंच सांगता पळय की एक भुरगो जाणटो मनीस बसीन बसला, उबो रावला जाल्यार ताका बसपाक सीट दिवप, आपल्याक बरें दिसता, तोय तुका बरी ब्लेसिंग्स दिता. हें आतां खुबशें कमी दिसता भुरग्यां मदीं. आयचे पिळगे मदीं खूबच कमी दिसता. हेचेर खंय तरी विचार जावपाक जाय. जी फॅमिली आसा तेणी भुरग्यांनी समज मिस्टेक केली जाल्यार ती ताका लोकांच्या फुडें न सांगता ताका घरा कडेन सेपरेट सांगपाक जाय. की भुरग्यांक आतां कशें जाल्यार 4 लोकां मदीं कितें म्हणल्यार ताका तिडक येता. सो तें जावपाक जायना. अशें करून आमी पयलीं कॅरेक्टर जो आसा पळय आमचो, जो स्वभाव आसा भुरग्यांचोच जाणें चड करून, तो खरोच इम्प्रूव जावपाक जाय. आनी ज्या दृश्टीन हांवें सांगलां पळय, जेन्ना तुका खंयची गोश्ट आवडटा त्या तूं फिल्डान गेलो न्ही जाल्यार तूं सामको भितर वयतकूच तुका बाकीच्यो गजाली, नशा म्हणटा जी भुरगीं आयज खुबशे वायट नशेनी, तो ऑटोमॅटीक विसरूंक शकता. कित्याक सांग पळया, आफ्टर ऑल आमकां जी आवडटा ती गोश्ट आमी करपाक फुडें वयता. तर वाय नॉट कितें खऱ्यान तुमकां फ्युचराक लागून आवडटा तें कित्याक करचें ना. सो त्या भुरग्यांनी करचें 24 असो इम्प्रुवमेंट जावचो. आनी म्हाका दिसता हांवूय बी फुडें हेचे परस जें फाटीं कितें जालां तेजे परस बरें काम करपाक ट्राय करतलो. जशें की हांव आतां ऑयलान कमी काम करता, एक्रेलिकान कमी करता. मे बी हांव फुडल्या येता त्या हितून म्हाका 24 हें काम करपाक आनीक चड उमेद जातली अशें म्हाका दिसता. तुमची प्लॅनिंग कशी आसता फ्युचर प्लॅनिंग? एक्चुअली फ्युचर प्लॅनिंग इज खूब इम्पॉर्टंट. आय नेवर प्लॅन. हांव केन्नाच प्लॅन करना. एक्चुअली प्लॅनिंग करप आसता आनी ना पळय कशें आसा, प्लॅनिंग म्हणजे कशें, तूं पयलींच सारको आसपाक जाय. आनी ऑटोमॅटीक तुजे कडेन जेन्ना तूं बऱ्या दृश्टीन काम करता. आतां तुका अशें दिसलें की फुडल्या हेका म्हाका पेंटींग करपाक जाय फुडल्या म्हयन्याक, जावं हांव कसलें बरें काम करपाक सोदता जाल्यार तें म्हाका आयज विचार केलो जाल्यार समटायम्स तें जायना. सो हेका लागून हांव केन्ना प्लॅन करिना. बट म्हाका अशें आसा म्हाका आवडलें हांव आतांच घेवन बसता. ब्रश हें घेवन बसप मुडाचेर डिपेंड आसता. केन्ना केन्ना म्हाज्या हातीक इतली खाज येता, हांव कितें करता हें घेवन स्केचीस मारता, कॅलिग्राफी करता. कॅलिग्राफी सुद्दां म्हजो एक बरो आवडतो विशय. अच्युत पालव सराक हांव फॉलो करता, इंटरनॅशनल आर्टिस्ट. अशें करून म्हाका दिसता हें काम चालू उरपाक जाय फुडें.